शेटगांवकर हांगा 27 ऑगस्ट 2024 आनंद अपटाउनान प्लॉट घेतलेलो आनी परमिशना खातीर एप्लाय केल्ले. PDAन इमिजिएट दिले, हेल्थान इलेक्ट्रिसिटीन सगळ्यांनी इमिजिएट दिले आनी पंचायतीन आमी डिसेंबर 4, 2024 इन्वर्ट केल्ली फायल. 15 म्हयने जाले आमकां, म्हणजे आमकां सतयली, दिवकूच ना लायसन्स, हें हाड तें हाड तें हाड करून. मागीर आमी रीट पेटिशन फायल केलें कोर्टान, बॉम्बे हायकोर्टान फायल केलें आनी आतां 15 म्हयन्यांनी आयज आमकां मॅडम पॉलीन आनी डेप्युटी सरपंच सर तुळशीदास नायकान आज म्हाका 15 म्हयन्यांनी आयज लायसन्स हँड ओवर केला. सो तांकां हांव थँक्स म्हणटा आनी स्पेशल थँक्स टू आनंद बोस सर, ताणें आमकां खूब मदत केली. कितें अशें रिजन्स अशें तुमकां सांगलें? काय खबर ना, आमकां काय खबर ना. आमी जस्ट वयतालीं येतालीं, आमकां काय खबर ना रिजन कितें तें. पण तुम्ही आता 15 महिने काढले, आता यो वस तुमकां काढूंक लायले, ते जाल्यार एक लायसन्सा लागला. लायसन्स ना कसले लायसन्स आशिल्ले? कन्स्ट्रक्शन, हाऊस कन्स्ट्रक्शन. हय. आनी कितें रिजन सांगताले तुमी गेलेले पण? ना मेळटले कितें मेळटले ते आतां? लायसन्स मेळटले वो आनी कितें? लायसन्स दिले न्ही आमकां, आयज दिले. ना तेन्ना मेळटले म्हणटाले. हय तशेंच सांगताले न्ही, सारकें क्लियर काय सांगनासले तशें. आनी आतां आमी रीट पेटिशन फायल केल्ले बॉम्बे हायकोर्टान पळय, तें आतां हांव विड्रॉ करतलें. सो म्हाका लायसन्स मेळ्ळें न्ही, सो हांव विड्रॉ करतलें आतां. BDC member, ex-Punch, Ward number 9, and present member of Village Biodiversity Committee also. ते एजंडा जे असता पळय मिटिंगेचे, तितून कन्स्ट्रक्शन लायसन्स असता, ऑक्युपन्सी असता, ट्रेड लायसन्स असता, एनी अदर एजंडाज असता, लोकांचे बारीक बारीक हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर्स असता आणि गांवचे लोकांचे बारीक बारीक नेबर्साचे इश्यूज असता. कोणाचे कंपाऊंड हांगा येयले ते येयले बारीक बारीक असतात, सगळे मिटिंगेन असता. ते मिटिंगेन आता 2-2.5 म्हयन्यान 3 म्हयन्यान ते काय जावनातले उपरांत कितें जालें, लोकांचे जे सिंगल बेडरूम फ्लॅट बी घेतला पळय त्यांचे हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर थांबले. तेजे उपरांत त्यांचे हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर जाले उपरांत तांकां चेंज ऑफ नेम इलेक्ट्रिसिटीचेर जाता. ते सगळे सबसिक्वंट जे प्रोसिजर आसा पळय सगळे तांकां पाड पडले आनी सगळ्यांचे कामां जावं ना. तेजेन सगळो मेन इशू कितें आशिल्लो पंचायतीचो, गार्बेज इशू आशिल्लो. 2020-21 MRF प्लांट 100 मिटर दूर आसा पळय थंय दिसता पळय तुमकां, ते प्लांट जाल्ले जेन्ना MRF मटेरियल रिकवर फेसिलिटी जेन्ना कन्स्ट्रक्ट जाल्ले तेजे उपरांत म्हाका दिसता 6 म्हयने जाय सगळे प्लेसीन हाडपा खातीर. टेंडरिंग बी सगळें जावपा जाय आशिल्लें. आयजून आतां 7 वर्सां जालां, 4 इयर्स आनी लास्ट 6 इयर्स जालां ते मटेरियल रिकवर फेसिलिटीचे गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टाची टेंडरिंग जावं ना. आनी टेंडरिंग करपाक म्हाका दिसना व्हडलें काय न्यूजान घालपाचें आनी सगळे प्रोसिजर फॉलो करून टेंडरिंग केलें जाल्यार मटेरियल रिकवरी फेसिलिटी आसा जाल्यार कोणूय येतले करपाक न्ही, गार्बेज कलेक्शन आनी सेग्रिगेशन करपाक आनी सगळे कंप्लायन्स करपा खातीर. ते कंप्लायन्स केल्यार गांवाक बरें जायना, गांवाचें बरें उद्धार जातालें आनी गांव नीट एंड क्लीन जातालें आनी सांकवाळेचें नांव गांवचें नांव वयर येतालें. तें सगळें जावं ना. आनी उरलेलें हेर जें काम आहा बारीक सिंगल हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर बी ताका 2-2, 2.5-3 म्हयने रावपा लागले. इट इज पॅथेटीक. This is not a way government or a local panchayat body should function. So it has been a troublesome for सगळ्यांक खातीर. ओके, थँक्यू. हांव गोविंद लामाणी, पयलीं 2 वर्सां हांव हे वार्डाचो मेंबर. आतां म्हाजी मिसीस आहा. आयज हिंगा येवपाचें कारण म्हणल्यार श्यामल लाडूचो आतां 15 म्हयने जाले इशू चालू आसलो हे प्लॉटाक लागून. सो आमकां बी बरें दिसना जालें की कोण लोन काडून हे काडून प्रॉपर्टीज घेता, इतले डिले कित्याक जाता काय म्हणून. जेन्ना म्हाजी बायल सरपंच जाली, लास्ट मिटींग आमची येवचे पयलीं तेन्ना तेजी एप्लिकेशन आयली की कित्याक दिना काय म्हणून. तेन्ना आमी डिस्कस केले सेक्रेटरी वांगडा, हेजे पयलीं बी डिस्कस केल्ले हांवें सेक्रेटरी वांगडा आनी डेप्युटी सरपंच आनी दिसलें आमचो आसलो तेन्ना तेंच्या वांगडा डिस्कस केलें. तेंच्यांनी कितें म्हणून सांगलें की कोर्टान आसा केस, आमी दिवपाक शकना म्हणून. आनी लास्टाक जेन्ना म्हाजी मिसीस सरपंच आसलेले तेन्ना बी आमी सेम हेका सेक्रेटरी रिक्वेस्ट केलें की कशें सॉर्ट आउट करा हो प्रॉब्लम आसा तो. कित्याक लोक म्हाजे वार्डाचे 2 जाणांनी फायल घातलेले, ते म्हाजे घरा कडेन येताले केन्ना जातलें आमी लोन काडून जागो घेतलेलो आसा. सो आमकां ती चड लॉस जाता म्हणून. तेन्ना हांवें परत सेक्रेटरी सांगलें कशें भाशेन सॉर्ट आउट सॉल्व कर म्हणून प्रॉब्लम आसा ते. मागीर कितें सांगलें तेन्ना हो जावपाक शकना, कोर्टान आसा म्हणून तेणी आपल्याक हें केलो. जाल्यार तूं रिप्लाय कितें तर दी, तेणी बरयल्लें दिसता लास्ट मिटिंगेक कोर्टान आसा आमी दिवपाक शकना म्हणून. सो आयज हिंगा येवपाचें कारण म्हणल्यार आतां ती ताका लायसन्स दिलें फायनली. पंचायत आतां न्यू बॉडी येयला ती, तेंच्यांनी कितें प्लॅन करून खंयच्या पेजीसाचेर टेक्निकली विचारून हिंगा थिंगा टेक्निकली विचारून बी दिलां आसतालें तें कितें आसा बरें काय वायट म्हणून तेचें. सो आयज हिंगा येवपाचें बरेंच गजाल कितें म्हणल्यार आतां म्हाजी बायल 3 फावटी विजिलन्सान वचून येयली. ती सारकें डिप्रेशनान गेला की कितें केलां काय म्हणून टेंशनान आहा. आयज ती आमकां आपयलो श्यामल लाडून आपूण ती पेटिशन रिटर्न घेता म्हणून. ताका लागून
आमकांय म्हाकाय बरें दिसलें आनी ताकाय आज खुशीचो दीस आनी आमकांय खुशीचो दीस असोच विजिलन्सान परत परत वचून टेन्शन जावचे पेक्षा एकदां प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले जाय म्हणून आनी तशेंच संतोष सरान म्हणलें की इतले म्हयने ताका डिले जाले म्हणून हे केलें हांवें मनांतल्यान ताका सॉरी म्हणटा जाल्यार ताका जर दुख्ख जालें जाल्यार पंचायत त्रास करतले आनी तुमी सॉरी म्हणटले मरे बाबा. सॉरी म्हणल्यार ताका त्रास जालो म्हणून आतां ती येयला तेजें तोंड आतां हेन्ना म्हणल्यार नांव आयकतालें तेजें आतां तेज्या फुड्यान पयलें आमी ताका ती तेजे भुरगे धाकटे भुरगे घेवन येयला तेजे तेणें सांगलें आपल्याक आमकां की म्हाज्या भुरग्याचे फर्स्ट बर्थडे करूंक जाय आसलेलें आपल्याक आनी अशें तेजें खूब स्टोरी म्हणल्यार आमी केन्ना तोंडान पळोवन आसलेलें ताका फेस टू फेस ती येताली मागीर पंचायतीन सगळें. आतां एक सांग तुमी खंयच्या पॅनलाक आहात? ह्या सायडीच्यान रुलिंगान ऑपोजिशनान? आमी बरें करता तेंच्या वांगडा आसात. पळय कितें जालें हो एक हांगा डेवलॉपर आनंद आपटावन तेणें आपले पिडयेंतल्यान लायसन्स हाडलें आनीक पंचायतीन दिलें. आतां डेवलॉपर म्हणटरी बारीक बारीक प्लॉट ते व्हडले न्हू ते आनी चडशे गोंयच्या लोकांनी घेतलेले आसा. ते करता आसतना म्हाका पेपर ते करता आसतना तांकां पयलीं सांगलें की तुमी सब डिविजन हाडाक. सब डिविजन करता आसतना तांकां सांगलें प्रोविजनल आनी फायनल एनओसी हाडाक. सो ते डेवलॉपरान डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडल्यान हाडलें की बाबा एका सब डिविजनाक पंचायतीची प्रोविजन आनी फायनल लागना. सो तांकां क्लियर कट हें दिलें आनी तें पीडीएकूय दिलें. सो पीडीएन तें तांकां सांगलें तुमकां ती गरज ना कित्याक इट कम्स अंडर लँड डेवलॉपमेंट कोडान येता 2008-2010. आनीक तेजे नंतर कितें जालें डेप्युटी सरपंच गिरीश पिल्ले आशिल्लो आनीक सेक्रेटरी ग्रामसेवक आशिल्लो ऑरवील वालीस. सो तेंच्यांनी ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन दिलें हे प्लॉट करपा खातीर सब डिविजना खातीर कन्स्ट्रक्शन लायसन दिलें आनी तेणें एक पोर्टल एंट्रन्स हें दिसता तें मुखार ताका तेणें कन्स्ट्रक्शन लायसन दिलें. तेजे नंतर ताका ऑक्युपन्सी दिली आनी लोकांनी तमाम सगळ्या गोंयकारांनी चडशे प्लॉट घेतले हांगा. आनी जेन्ना शामल लाडू गांव आसा ते पळय आतां आमी ताका ते पंचायतीन एक्चुली हांगा एक सेरेमनी केली आमी की बाबा हांगा ताका एक टायम असो आशिल्लो की हांगाच ह्या बिल्डरान तांकां भायर दवरलेले गिरीश पिल्ले, डेरीक वालीस आनीक ऑरवील वालीस जेन्ना इन्स्पेक्शन येयल्ले इलिगली तांकां भायर दवरले. म्हणजे ह्या जाग्यारच लोकांक कळपा खातीर बाबा ते अशें कशें सतयता लोकांक ते ताका लागून आमी हांगाच ताका तेणें एक्चुली पंचायतीन घेतली ती. थंय येवन ताणें सगळे सुपस्कार पूर्ण करून ताका सगळे पेपर लावन ड्यू रिजोल्युशन घेवन आनी ड्यू फ्यूज भरून ताणें ते पंचायतीन घेतलेले आसात. सो आज हें लोकांक कळपा खातीर की हे गिरीश पिल्ले आनी हो डेरीक वालीस एलॉंग वीथ ते ग्रामसेवक लोकांक कशें सतयता तें करपा खातीर हें आज हांगा आमी घेतलेलें आसा. सो ताका हें दिलेंच म्हणजे जेन्ना लोकांनी प्लॉट घेतले आनी तेणी कन्स्ट्रक्शन लायसनां अप्लाय केलें. आतां हेणें पळय 2024 4 डिसेंबर 2024 कन्स्ट्रक्शन लायसनाक अप्लाय केलें पंचायतीन. तेणें पिडयेंतल्यान लायसन घेतलेलें कितें आनी मागीर अकस्मात तेणी म्हणपाक तुमी हेका सांगपाक की तुमी बिल्डराक हो गिरीश पिल्ले आनी हो डेरीक वालीस तेदे टायमार जेन्ना डेवलॉपराक लायसन दिता तेन्ना डेप्युटी सरपंच म्हळ्यार एक्टींग सरपंच आशिल्लो गिरीश पिल्ले आनी मागीर हेंकां जेन्ना हेंचो टर्म येयलो कोणें प्लॉट ओनराचो तेन्ना डेप्युटी सरपंच एक्टींग सरपंच आशिल्लो डेरीक वालीस. हे दोगूय बरोबर रावन ते सगळे पंचायत लुटपाचें कशें लुटपाचें तें हांव सांगता. पंचायतान लोकांक लुटपाचें कामां केल्लीं आसा म्हणून हांकां आयज नो कॉन्फिडन्स मारून सकयल उडयल्लें आसा. आनी न्यू पॅनल आज न्यू पॅनल येवन काल आमची मिटींग जाली आनीक सगळे सुपस्कार पूर्ण करून आमी तांकां आज पयलें लायसन आमचे गोंयकाराक गरीब लोकांक आमचे शामल लाडू गांवसाक दिल्लें आसा. बांदू ताका घर म्हणून. आनी सांगपा सोदतां की जेन्ना हांकां पळय कन्स्ट्रक्शन लायसन येयलें तेन्ना कन्स्ट्रक्शन लायसना परत ताका प्रोविजनल आनी फायनल एनओसी घेवन येवपा लायली. परत ते डेप्युटी आमचे डायरेक्टर ऑफ पंचायताक गेले परत ते पीडीएन गेले लॉ डिपार्टमेंटान गेले आनी तांकां सांगलें तेंचे कडल्यान हाडलें की बाबा हे आमकां कांय गजाल लागना आनी पंचायतीक तेणी सबमीट केलें. तरी आसतना ताका फाटले 14-15 म्हयने हॅरेसमेंट केलें. ह्या डेवलॉपरान मोविन गुदिनो पंचायत मिनिस्टराकय बरयलें बाबा तुजी पंचायत आसा हे अशें अशें करता गिरीश पिल्ले आनी डेरीक वालीस अशें सतयता आनी तूं हेंचेर एक्शन घे. सो तो एक्शन घेवना म्हणून मागीर ताणें विजिलन्सान केस केली ह्या डेवलॉपरान हे सतयता म्हणून लोकांक.
डेव्हलपराक आनी प्लस ह्या लोकांक सदयता म्हणून. सो डेव्हलपर आपण गेलो. डेव्हलपर आपण गेलो आनी ताणें हो पळय ऑरवील वालीस आशिल्लो ग्रामसेवक म्हणल्यार सेक्रेटरी, तेजेर केस केली आनी तो सस्पेंडूय जालो. ह्या प्रोजेक्टाक लागून सस्पेंड जालो ऑरवील वालीस. सस्पेंड आसा तो अजुनूय. सो म्हणटरीत तें आतां कितें जालां, हेणी कितले लोकांक सतयलें, कितें सतयलें जाल्यार सांगता मोविन गुदिनो कितें सांगता की 8 दिसांनी मिटींग काडात, विकान 1 आनी म्हयन्यान 4. पूण हे 8 म्हयन्यांनी 4 मिटींग काडटाले, म्हयन्याला आयकनाशिल्ले. ते म्हणटा 15 दिसांनी लोकांक लायसन दिया, 15 दिसांनी लोकांक लायसन दिया. हे 15 म्हयने सुद्दां दिनाशिल्ले. ह्यात कितें मोविनान तेजेर ना. कितें जाता, मोविनाकय कळपा जाय तूं मिनिस्टर, तूं गोंयचो मिनिस्टर आनी ही पंचायत तुज्या अंडर येता आनी हे तुका सपोर्ट करताले. हेंकां भाशेन कित्याक तुजें नांव पिड्यार जाता. हांव परत सांगता, आमकां मोविनाचेर कांय ना, आमकां पंचायत मिनिस्टराचेर कांय ना. पूण हे गिरीश पिल्ले सारके, डेरिक वालिसा सारके तेजें नांव पिड्यार करतात. 15 म्हयन्यांनी तूं जेन्ना 15 दिसांनी हेका लायसन दी म्हणटा आनी 15 म्हयने दिना, मागीर तेंचेर एक्शन जावपा जाय. हांव संतोष देसाय, पंच ऑफ वॉर्ड नंबर 1. सी आमकां लोक सगळे निवडून कित्याक दिता की लोकांची कामां जावपा जाय आनी ती बेगीनच्या बेगीन जावपा जाय. सो सगळे पंच मेळून आपआपल्या वॉर्डान कामां करीत आसले आनीक जो आमी लिडर निवडून दिता तो लिडर व्हडली डिसिजनां घेता की व्हडले प्रोजेक्टाक लायसन दिवपाचें ना दिवपाचें हें डिसिजन घेता. लास्ट 3.5 वर्सां गिरीश पिल्ले आनी डेरिक वाज डेप्युटी सरपंच आसले, तेंच्यांनी कामां केली ना, भरपूर कामां केली. आनी आतां न्यू जे पॅनल येयलां ते तुळशीदास नायक, पावलीन हे सरपंच आहा, हेंची पॅनल आहा. सो आमकां जाय की ती आतां कशी घडोवन हाडटली, कामां कशीं घडोवन हाडटली फास्ट सगळ्यान, कित्याक तांकां एकूच वर्स उरलां आनी कशें फास्ट ती कामां करतली हेंवूय आमकां पळोवपा जाय. सो आमी तेंकांय तेंको दिलो, बाबा तुमी कामां करात. आमकां बेजिकली कितें जाय, लोकांची कामां जाल्ली जाय. सो आमी तेंच्याय फाटल्यान आहा की तेंकां 1 वर्स दिलां, तेंच्यांनी कामां करून घेवची फटाफट. त्या खातीर आमचो तेंको तेंकां आज सद्या आहा. आनी दुसरी गोश्ट श्यामल लाडू, तेजें कितें जालें तर तेंच्यांनी जेन्ना एप्लाय केल्लें ते आमी हांवें गिरीशाक सांगलें की डेरिकाकूय सांगलें, बाबा तेंचे गोंयकार ती तेंचें तें लायसन क्लियर करपाक. सो पण तेंचे सम टॅक्निकल प्रॉब्लमाक लागून ते म्हणलें आमी क्लियर करूं शकना. मे बी आमकांय तितकें टॅक्निकल खबर ना. सो त्या टॅक्निकल प्रॉब्लमाक लागून तेंच्यांनी ते क्लियर करूं अशें ते म्हणटा. सो एनीवे म्हाका आयज आपयलो तुळशीसान की एक बरें आमी काम करता की फर्स्ट लायसन श्यामल लाडूक आमी गवस लाडूक दिता, त्या खातीर तूंय यो आनीक तूंय तेंकां दितना तूं सहभागी राव. ह्या खातीर म्हाका आपयलो. सो हांव हांगसर ह्या खातीर येयलां की एक बरो दीस हो, एक लायसन कोणाक जें मेळना ताका आयज आमी दिलें. म्हणजे पंचायत बरें काम करीत आसता आनी हेजे फुडेंय करतली. अशीं लोकांची कामां आडोन उरपाना, कित्याक सम टॅक्निकल कितें आसलें तें आमी बेगीन सॉल्व करून ती कामां करता. आयज पंचायत बरें काम करतालो तितलो तें बरें करना. ना अशें टॅक्निकल कितें जर प्रॉब्लम आसा अशें ह्या खातीर म्हाका तरी सांगलां की टॅक्निकल आहा म्हणून तें उरलें अशें. तुमकां मातशी तरी खबर आसतली जेन्ना एक घर बांदता जाल्यार लायसन्स कशें तें. सो हें टॅक्निकल म्हणटा तुमी 15 म्हयने धरप हे एक लायसन्स. ना पळय आतां लायसन्स जेन्ना तेंच्यांनी एप्लाय केलां, बिल्डर जेन्ना हेका कोर्ट हितून वयता नो ते बिल्डर सांगता टॅक्निकल प्रॉब्लम आसले म्हणून ते कोणी म्हणटा बिल्डर सारको आसना, हिंगा बिल्डर वयता म्हणटा. सो बिल्डराचे कांयच प्रॉब्लम नासले. तूं मान्य आहा तुका? म्हाका मान्य आसा बिल्डराचे कांय व्हडलेशे प्रॉब्लम सो नासले. हेतून प्रॉब्लम कोणे केले तो? प्रॉब्लम ते पळय सांग, हांव तुमकां डिटेल कशें सांगूंक शकना. लिगल आसून तुकाच खबर ना साहेबा. थोडी गोश्टी की आमकांय कळनासल्यो कितें. मान्य आहा आमी तुका वचून पंचायतीन कंटिन्युअसली बसनासले. कोणाकोणाक लोकांचे काडटाले. बरे कितें प्रोग्राम्स आहा, बरें कामां करपाचें त्या टायमार वयताले, ती कामां करून आपटून येतालीं की आमकांय आमची कामां आसता. सो पंचायतीन कंटिन्युअसली बसूंक शकनासले आमी. सो बेजिकली सेक्रेटरी डिसिजन घेतालो, सरपंच डेप्युटी सरपंच डेरिक वाज हे डिसिजन घेताले. सो हे क्लियर करताले. तुळशीदासान आतां जितलें उलयलां तेजें नांव घेवन हेणेन अशें केलें तेणें तशें केलें, तेतून तूं भागी आहली? आमी लोकांची कामां आनी बेगीनचे बेगीन कामां करपाक आमी सदींच सपोर्ट करता.